कुठ्ठाळे ठाणे नुस्त्या मार्केटात कोयराच्यो राशी पडल्यात। लोकांक ह्या कोयराक लागून बरोच त्रास जाता। कोयराक लागून जळारांय जाल्यात। मार्केटात निवळसाण करची ना जाल्यार मार्केट शिफ्ट करचें म्हूण थंय नुस्तें विकपी बायलां मागतात। आरडेस्को खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। The complaint from the vendors of the market is concerned with respect to garbage, especially wet garbage. It is the responsibility of the local authority to keep the market area clean. Just the way in cities it's the municipality that takes care of the cleanliness and hygiene of the market area, in the villages it is the panchayat that has to lift both dry as well as wet garbage, and I request the panchayat to do its duty and provide solace to the fish women that are being beaten by the mosquitoes. It's a known fact that the market is not yet ready. There were a lot of problems with respect to the contractor. I think the contractor is now terminated, so the new contractor will probably take over once the election code of conduct is lifted. Now, in the meantime, I think we have to ensure that the market and the vendors, the fish vendors, the vegetable vendors, are given a proper site where they can do the sale of their products. And I think where they are at the moment is the right place. Now, I think the Panchayat has just expressed that the confraria is asking for a hike in the rent. So on that issue, we will discuss with the father and the confraria members and see what we can do to solve their problem. होडी नो इंसान ती होडी थिंग आहा ती आखी होडी थिंग पुरोयला आणि आखे येवन बत्ती हिंगा आणि सगळी जाण जावन आमोर जाल म्हणटोस 5 साल लेगून तो आणि तो आखे आंग किमसानिंग बत्ता रामन जाना 1 मिनिट बत ते म्हणटा कितें आमी कितें करूं तुम तर आमी हिंगा आण गायले जाल्यार तुम ते म्हणटा आमी कितें करूं जाल्यार आमी कितें करपाचें इकड म्हयन्यात तेणें कॉन्ट्रॅक्ट केलो इकड म्हयन्याचो 3 वर्स जावन गेली मोत्ताय आमी जाल्यार कितें करपाचें हां एक आनी रावन जाल्यार तुमचें हे गाण कशें ती अशा वरान आमच्या मार्केटात जाग्यार आमकां आल्या आनी हुंयच गाना काय आमकां हिंग रावं जायना आनी हो कचरो आमकां हिंग उडोयनाक म्हूण सांगिला हिंग वास येता म्हूण सांगिला म्हणटर आमकां आनी लुगार ना आनी उपाय ना तो उपाय तुमच्या हातीन दिताय आमकां हिंग रावं जायना नाका बाबा तें बाबा अमके आपल्या डेट दिल्या ती सांगपा जाय न्ही ते भाशेन करपा जाय न्ही मागीर कोण आल्या मागीर केन्ना जावतलें लोक हिंग बोड मारता मागीर कितें करपा सांगपाचें ओले अन्ना जाल्यार आमी कितें करपाचें ह्या 3 वर्सां जालीं कुसोन आहा हे गाणी रावपा जायना आनी दिसान दीस आमी म्हणटा मॅडम म्हणटा हें ओले व्हरपाक आयज तेंचो मागीर ते कितें ऑनलायन ते आतां विचाराय तेंकोडे कितें ऑनलायन ते आनी होड बी चोय तें कितली पाट सांगलें होड निगूत कोराय म्हूण ती होड निगूत कोन्नाय ते आमचे लुकआउट म्हणटा हांव तांकां विचारता आतां म्हणजे पयलीं बाजारांत बसता थिंगा कोण काडटा काय म्हणटा पंचायत काडटाली जर तर पंचायत काडटाली जाल्यार हिंगाचोय काडपा पंचायती कायदो आनी हांव सरपंचा रिक्वेस्ट करता हिंगा काडटा ते भाशेन थिंगाय काडपाक कोणाकूय एकल्या घाल म्हणून आनी बाजार जावसर म्हणजे कितें जाल्यार सोल्युशन काड म्हणून